शांतीनगर वास्को शेनवारा मध्यानराती जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। दोगूय जाणांक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। कारीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। डेव्हिड क्रूज आनी सहर्ष भोसले ह्या दोगूय तरणाट्यांक गंभीर दुखापत जाल्या जाल्यार संजोत बोरकर हाका उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयलें। हे तिगूय जाण मांगरा वयल्यान विमानतळाच्या दिकेन वताले। आकेबाईश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी दाणी मारली। ताका लागून थळावे लोक चाळवले। तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून ते घरा गेले। पंचायतीत जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागाळ दाखल करतले असो इशारो हे लोकांनी दिलो। सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रस्न मांडपाक शकतात। ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता। मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आनी उपसरपंचान दाणी मारली जाल्यार प्रश्न कोणाकडेन मांडपाचे म्हणून तिडकल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला। सुरावले जाल्ल्या ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सन्मानाक ग्रामस्थांनी विरोध केला। रोमी कोंकणीक लेगीत समान भाशेचो दर्जो दिवपाचेर लोकांनी संमती दिली। दक्षिण गोंयांत सन्मानाच्या विरोधात जायत्या ग्रामसभेंनी विरोध जायत आसा। तशेंच रोमी कोंकणीक लेगीत अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळपा खातीर लोक मागणी करीत आसा। ह्या फाटभुंयेर सुरावले ग्रामसभेत लेगीत सन्मानाक विरोध आनी रोमी कोंकणीक तेंको दिल्लो आसा। गोंयांत अंदू वर्सा चड प्रमाणात पावस पडला। आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3198.6 मिलीमीटर म्हळ्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्या। सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस पडला। फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत उटंगाराचो पावस चालूच आसा। फाटल्या 24 वरांत वट्ट 45.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। उत्तर गोंयांत 3301 मिलीमीटर म्हळ्यार 129.96 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3108.1 मिलीमीटर म्हळ्यार 122.36 इंच पावसाची नोंद जाल्या। फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च तशेंच उच्च न्यायालयातल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर वट्ट 66,88,000 रुपया खर्च केल्यात अशी लेखी जाप मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिल्या।
फाटल्या 15 म्हयन्यांत दाबोळी तशेंच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वट्ट 34.42 किलो भांगराची तस्करी जाल्ल्याचें मुखार आयलां। 13.8 किलो भांगर मोपा जाल्यार 22.33 किलो भांगर दाबोळी विमानतळाचेर तस्करी जाल्ल्याचें कळटा। दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी लोकसभेत एका प्रस्नाक केंद्रीय वित्त खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लेखी स्वरुपात ही जाप दिली। एका तस्करी प्रकरणात दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्याचोच हात आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। उपरांत 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद जाल्ल्याचें ह्या जापेंत म्हणलां। आयतारा मध्य प्रदेशांतल्या हारदोल देवळा लागसार एक 50 वर्सां पोरणी इमारत कोसळपाची घडणूक मुखार आयल्या। ह्या घडणुकेंत सुमार 9 भुरग्यांक मरण आयलां। ही भुरगीं खंय देवळाच्या सुवातेर मातयेची शिवलिंगां तयार करपाक बशिल्लीं। ह्या वेळार जेसीपीन हाडून थंयचे मातयेचे कुडके काडपाक सुरवात केली। ह्या वेळार थळावो आमदार तशेंच माजी मंत्री गोपाल भार्गवा घडणूक थळार हाजीर आशिल्ले। फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हडा प्रमाणात पावस पडटा। केरळात पावसाचेर जाल्यार सावार आयला। पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाच्या घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो आतां 360चेर पावला। आयतारा लेगीत पालसणां कोसळून परिणाम जाल्ल्या वाठारांत बचाव कार्य चालूच आशिल्लें। चिखलांत अडकल्ल्यांचो सोद आधुनीक रडार ड्रोन वापरून करतात। थळावे लोक अजुनूय कांय जाण बेपत्तो आसात अशी म्हायती दितात। हे फाटभुंयेर सोद ऑपरेशन चालू आसा। गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच GI टॅग मेळपाक शकता। हे खातीरची प्रक्रिया सुरू आसा। पोरू गोंयच्या 5 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळ्यात। मांगिला लांबो, उकडे तांदूळ, मुसरा दामो, ताळगांवची वांयगी, गोंयचे काजू, नाल्ल, हुर्राक, घुमट, गोवन सॉसेजीस, कोकोनट फेणी, कुणबी साडी, दोदोल आनी कावी कलेक GI टॅग मेळपाक शकता। तिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर एकाच वेळार 4 गोरवांचो बळी गेलो। शेनवारा रातीं उसरां हो अपघात घडलो। बायपासाचेर बशिल्ल्या गोरवांक अज्ञात वाहनान धडक दिले उपरांत वाहना सयत वाहन चालकान फुजो काडल्यो। अपघातांत बळी पडिल्ल्या गोरवां मदीं 2 वासरां आनी एके गायीचो आस्पाव आसा।
फुडले वेंचणुकेक 2.5 वर्सां आसा देखून थळाव्या आमदारा बद्दल टिप्पणी दिवप सारकें न्हय। तो आपल्या पद्दतीन कुमारजुंवे मतदारसंघात वावुरता आसूंये, मात जिल्लो पंचायतीचो वांगडी आशिल्ल्यान म्हज्या मतदारसंघात कश्ट घेता आनी लोकांच्यो मागणी झेडपीच्या माध्यमांतल्यान पुराय करतलो अशें सिद्धेश नायक हांणी सांगलें। भारतीय हॉकी पंगडान पेनल्टी शूटआउटाचेर ब्रिटनाक 4-2 अशें हारायत सेगीत दुसरे फावट ऑलिंपिकाचे सेमी फायनलींत प्रवेश केलो। चारूय क्वॉर्टरा उपरांत मॅच 1-1 अशें बरोबरींत उरली। उपरांत पेनल्टी शूटआउटाचेर भारतान ब्रिटनाक 4-2 गोलांनी मात दिली। गोंयांत आदींच 2 भासो आसात तेन्ना तिसऱ्याची गरज कित्याक आसा अशें म्हणीत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेचें स्पश्ट म्हणणें। तशेंच जिल्लो पंचायत पावण्यार नव्यान वेंचणूक जावन वांगडी वेंचतले अशी म्हायती ह्या वेळार तानावडेन दिल्या। ₹1.5 कोटी खर्च करून 2012 ह्या वर्सा बांदिल्लो मिरामारचो फूटब्रिज निमणें काडलो। लोकां खातीर हो पांया पूल धोकादायक जाल्लो तेन्ना जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो हो पांया पूल काडून उडयल्लो आसा। सोमारच्यान मिरामारचो हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशें कळटा। हालीसराक पुण्यात झिका व्हायरसाच्या केसींनी वाड जायत आसा। एडिस हे जळार चाबल्यार ह्या झिका व्हायरसाचो संसर्ग जाता। जोर, आंग दुखप, तकली दुखप ही झिका व्हायरसाची मुखेल लक्षणां। सद्याक पुण्याक 65 झिकांच्या दुयेंतींची नोंद जाल्या, जातून 5 गुरुवार बायलांचोय आस्पाव आसा। मनशाक कसली लक्षणां जाणवली जाल्यार रोखडेंच लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात।
सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून शेनवारा सपनावेली पाजीफोंड वाठारांत संरक्षण वणत कोसळिल्ली। ह्याच फाटभुंयेर आयतारा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या कोसळिल्ल्या वणटीची पळोवणी केली। तशेंच ही वणत आपूण स्वखर्चान बांदतलो अशें आश्वासन विजय सरदेसाय हांणी दिलां। गोंय विधानसभा अधिवेशनात वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांकां मराठी भाशेंतल्यान न उलयता कोंकणीत उलोवपाक सांगपी आमदार विजय सरदेसाय हांणी मराठी भाशे सयत सभाघराचो अपमान केल्ल्यान ताचे आड हक्कभंगाचो थाराव हाडचो अशी मागणी मराठी राजभास समितीचे अध्यक्ष गोरा ढवळीकर हांणी केल्या। मध्य प्रदेशात भटक्या सुण्यांचे हातपाय बांदून तांकां न्हंयत उडोवपाची घडणूक मुखार आयल्या। 2 जाणांनी अशे 6 सुण्यांचे हातपाय बांदून तांकां न्हंयत उडोवपाचो यत्न केलो, पूण तांचो यत्न फसलो। हो प्रकार थळाव्यांनी पळयलो आनी पुलिशेक कळीत केले। भोपाल पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या। फाटल्या म्हयन्यात सावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून मांद्रे वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांचे बरेच लुकसाण जालां। देखून आमदार जी तारोलकर हांणी शेतकाऱ्यांक अर्थीक मजत दिवपाच्या आश्वासनाचेर सरपंच प्रशांत नायक हांणी येवकार दिलो। तशेंच मांद्रेच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांनी लुकसाण भरपायेचो अर्ज पंचायतीन सादर करचो। उपरांत शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितलो अशें ताचें म्हणणें। राज्यात फुडले 3 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत पावस तशेंच वेगान वारे व्हांवतले असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला।
आयतारा ओल्ड गोवा बायपास रस्त्यार बस आनी ट्रकामदी समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात जालो। ह्या अपघातांत बस चालकाक दुखापत जाली, देखून तांकां गोय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर दाखल केला। सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच जिवीतहानी जावना। आयतारा मुंबय पुलिसांक अंधेरी मॉला लागसार मोबायल फोन चोरपी एका टोळयेक अटक करपाक येस आयलें। ह्या टोळयेन दादल्या सयत एका बायलेचोय आस्पाव आशिल्लो। ह्या टोळयेन गांवांतल्या खूब जाणांचे फोन चोरी केल्ले। हे फाटभुंयेर पुलिसांनी 3 जाणांक ताब्यात घेतल्या। फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारेच्या पिकांक बरोच फटको बसलो। बागायतदारांक अर्थीक लुकसाण जाल्या। तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या। शेताबरोबरूच सुपारेच्या पिकांक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला। फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकर हांच्या बागायतींतल्या माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यात। सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात, देखून सरकारान कितेंय तरी लुकसाण भरपाई दिवची म्हणून तांची मागणी आसा। कासरवाडो खोर्लीच्या म्हापशे पालिकेच्या मालकीची भौशीक शौचालय बेकायदेशीरपणान उडोवपाचो यत्न फसलो। बेकायदेशीर रितीन भौशीक शौचालय उडोवपाचें काम सुरू आशिल्लें ते थळाव्या नगरसेवकांनी बंद उडयलें। ह्यान पयलीं विठ्ठलवाडी अशेच तरेन भौशीक शौचालय मातये भरवण केल्लें। राज्यात पावसाचो सावार आयिल्ल्यान फोंडेच्या मळेकारांचेर हावळ आयल्या। मळ्यांतल्या पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी मळेकार करतात। राज्यांत पावसाचो सावार हो कायम आसा। गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेरूय बरेंच लुकसाण जालां। पचमे, प्रियोळ आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचे तर हिसपा भायर लुकसाण जालां। पावसान मळ्यांतल्या सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरात निराशा पडल्या। तवशें, घोसाळी तशेंच काराद्याचे मळे पावसान व्हांवून गेले। दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात। ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा। ते आतां सरकारान भरपाई दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या।